वेबर्स इंडिया चॅलेंज 2024 ह्या हातूंतल्यान जवळपास 4 भुरगे हे आमचे पयल्या 4 रँक अचीव करता आणि ऑल ओव्हर इंडिया जेन्ना 100 भुरग्यांचे शॉर्टलिस्ट जाता त्या 100टात म्हणजे 2.5 लाखांतल्या 100 शॉर्टलिस्ट जाता त्या 100टात 22 भुरगे ह्या माणकुल्या गोंयांतले आसा. जवळपास 462 स्कुलां 442 स्कूल्स हांवें कोडिंग आनी रोबोटिक्स शिकयता. आमकां एक काळ आशिल्लो मदीं पिरियड आयलो की आमच्या इंजिनियरींग कॉलेजीन 50% सीट्स भरना जाले. पूण हांव परत सांगता फुडल्या 2 वर्सांच्या भितर गोंयांत एकूय इंजिनियरींग सीट रिकामी उरचो ना ही म्हजी गॅरंटी आसा. आफ्टर युअर कोडिंग एंड रोबोटिक्स 67 आमचे जे कॅर्सचे टिचर्स आमी जे अपॉइंट केला पळय तेजी क्रेडीट तांकां वता. हांव स्वयंपूर्ण गोंय बऱ्याच जाणांक दिसतालें when I'm talking about the Swayapurna, it is agriculture, horticulture, fishiculture, dairyculture, nay, it is for the technical educations also, and today we have proved it. It is a boy, a Swayapurna, ह्या क्षेत्रात जावपाक शकता. आमचे सादे स्कुलात शिकपी भुरगे आनी आमचे सगळे टीचर्स तेंच्यांनी ज्या पद्दतीची डिवायस रेडी केली म्हाका दिसता ती डिवायस जर पळयली आसत जाल्यार इट इज मच बेटर देन वन ऑफ द इंजिनियर्स म्हणजे आम्ही म्हणटा की ताका सगळे जेन्ना रेडीमेड मेळटले तेन्ना तो रेडी करतलो ताज्या पेक्षा तांच्यांनी हांगासर मच बेटर डिवायसीस ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो तयार केल्ल्यो आसा. इनोवेटीव आनी फ्युचरिस्टीक एड्युकेशनान रोबोटीक एड्युकेशनान गोवा वील लीड द इंडिया हे म्हणटा आसतना म्हाका खूब मनाक खोस भोगता. मनाक खरोखरूच आनंद जाता. हांव सांगता इन फ्युचर आमी रोबोटीक एड्युकेशनान गोंय वील लीड कंट्री